भाजपा सरकारान 2012च्या वेंचणुकेत जनतेचो विश्वासघात केल्लो, मात ह्या येवपी वेंचणुकेत सरकाराक बुद्ध जनतेन शिकोवपाक जाय म्हण भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे निमंत्रक प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर हांणी उलोवन दाखयले। अर्डेक्स खातीर मांद्रेच्यान विलास आरोलकर। विकास जो जालो तो तांच्यांनी उपकार करून निवडून दिल्ल्या कार्यकर्त्यांनी प्रतिनिधींनी तांकां तेच करपा खातीर आमी निवडून दिल्ले ते ताणें केलां ते सगळें करूंक ना 100%। अनेक ठिकाणी आमचो विश्वासघात केलो, फटयले आमकां, वचनां दिल्लीं आसा तातूंतल्यान यू टर्न घेतलो। म्हणजे आज एक सांगलें फाल्यां दुसरेंच ताचे बरोबर उलट अशा प्रकारचें केलें, प्रतारणा केली आमच्याशी, विश्वासघात केलो जनतेचो, वचनां दिल्लीं ताचो भंग केलो, अश्यो अनेक गजाली आनी बजबजपुरी माजयली, भ्रश्टाचार केलो। जमनी म्हणजे ज्यांची मिळकत फाटल्या निवडणुकीच्या वेळाचेर अमूक आसली त्या निवडणुकीत 10 पटीन 20 पटीन 30 पटीन वाड जाल्ली। आतां दिसता कित्याक निवडणूक आयोग जो आसा ताका आपली मिळकत जी इन्कम टॅक्साक दाखयल्या ती दाखोवची पडटा। इन्कम टॅक्साची जी मिळकत दाखोवना ती वेगळी, ती ब्लॅक मनी, तो काळो पयसो तो आपल्या कडेन आशिल्लो। पण जो धवो पयसो दाखयतात सगळे जाण तातूंत सुद्दां जबरदस्त वाड जाल्या। एक हांगा उत्तर गोंयांतल्यान एक आमदार आसा, तो आमदार हो सामान्य परिस्थितींतलो आमदार। बाबा रे तुजें डिक्लेअर केलें खरें, तो म्हणलो कांयच प्रस्न ना, ताणें सोडून दिलें। म्हापसा मतदारसंघ मोगोक जाय, मोगोक दिवंक जाय। आनी ते मागीर अशा प्रकारचें सगळें करीत वातावरण एक अशें हाडलें, सत्ते खातीर झगडी न मारणारे मित्र मोगो कडेन आसाय